2-3 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाच्या हेचेर तें पयल्लें, पूण जेन्ना हांव चॅक केलें आमच्या म्युनिसिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमचे कडेन कांय घडोवन येवंक ना. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदतां बाबा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें. जशें आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना. पूण फुडें जर अशें कितें जाता, घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा कडेन तुमी मातशे वचनाकात. हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां उबे रावचे ना. तुमचे कोणाचे लोकांचे कोणाचें काम आसा तर तेणी स्वयंपूर्ण आपूण येवपाचें हांगा. चॅरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसराक मेळपाचें. पूण तुमची कामां तुमी भायर एजंटाक घेवन करची न्हू कित्याक बाबा मागीर आमच्या म्युनिसिपालिटीचें नांव घाण जाता. पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेन करची. आमी ताचो साथ ताका दितले. बट सध्या तुमच्याकडे कोणच येऊन ना. आमच्या सद्याक तर आमचे कडेन कोणूच येवंक ना. आमकां खबरूय ना. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकलां बाबा कोण अशें जालां म्हणून. ताच्या मागीर आमचे कडेन आमी जेन्ना चॅक केलें जाल्यार हांगा कोण कांयच जावंक ना अशें. सो ह्याच्या तुम्ही आता म्युन्सिपालिटीन कशा तरी स्ट्रीमलाईनिंग दवरपाक स्ट्रीम लायनींग म्हणजे आमचे जे एम्प्लॉय आहा ते आमचे बरें काम करता. तशेंच आमचे असेसमेंटूय चालू आहा. लोकांनी जाय जाल्यार हांगा पयशे डायरेक्ट भरूंक शकता. कार्ड तेचे कॅशाचो हे जायना जाल्यार तेंच्यांनी आपणाचें कार्ड सिस्टमूय आहा. आमचो QR कोडूय आसा. तो यूज करूंक शकता. बाबा कोण हांव इतलें सांगता बाबा एजंटा कडेन तुमी वचों नाका. कित्याक मागीर आमकां न्हय असलें आयकोना कित्याक आमचे एम्प्लॉय बरे आसा, बरें काम करता आनी बेश्टे मागीर कोणूय हें घालता मागीर ते अफवा जाता आनी मागीर खंयच्या खंय पावता आनी मागीर म्युनिसिपालिटीचें नांव घाण जाता. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी हांगा येवचें आनी आपणाचें कितें आहा ती कामां येवन करची.